गुड मॉर्निंग सगळी कशी आहे तुम्ही आहे ना बरी सगळी आम्ही आहे सगळी बरी आणि आता ब्लॉग कमेंट्स करता आणि आता ब्रेकफास्टाक काळा पराठा करता बरं आणि आयज सॅटरडे जाले आयज हांव बरें आणि काल राती हांव बेगिना न्हिदोलें काल कांयच करूं ना कालच्या व्लॉगान चोयला आसतना ते सांगला रिल्स बी कांय येवपा नाय म्हूण तुमकां कांयच तरी पूण आतां ट्राय करतलें हांव थोड्योश्यो करून घालपाक एआयच्यो एंटरटेनमेंट धाकट्यो रिल्स करून एक्टीव दवरूंक जाय चॅनल म्हाका सारको सो ते करतलें आनी आतां पराठा करता दाखयता पराठा करता घी लायता थोडीशी करता आनी तुमी कितें खायलें ब्रेकफास्टाक तें कमेंट सेक्शनार सांगा आनी आयज शूटूय आहा म्हाका ग्लॅम गर्लाचें काल मातशें ब्रेक घेयलोलो न्हू सो काल हें जावंक ना कांय करूं पावना सो आतां करतलें प्रॉपरली एक दीस ब्रेक घेयलोलो कांयच करूं ना म्हणल्यार दोनूय चॅनलांचेर अशें ब्रेक घेवंक ना म्हणल्यार हांवें ब्रेक घेयलोलो की अशें करूं ना एडीट करूं ना एडीट केला म्हणल्यार अशें ब्लॉगींग धाकटी क्लिपिंग्स केल्या आनी एक ब्लॉग कसो केला अशें व्हडलें हांव कांय करूं वचना सारकें हें जालो न्हू ब्रेक अशें तकली चलना जाली दुखोवंक लागली ताका लागून आनी आतां म्हणल्यार सकाळी फुडें कमेंट्स करता ब्लॉग कितें मागीर कितें तरी घालूंक मेळटा न्हू यूट्यूब फॅमिली मेंबर्स रावताय न्हू म्हाका मागीर चोवपाक आनी चोवया सो आतां करता पराठा वीथ कितें करता कांय मनशां सो आजून डिसायड करूं ना कितें करूं तें सो चोयता आनी मागीर दाखयता तुमकां कितें केलें तें वीथ पराठा ओके मेळटा कोणाक कितें करता तें दाखयता म्हणून असो सोवराक घालो थोडेसो सोवराक कायलेन घेयला आनी तितून चुरूस घायला आनी तें आतां हें करता ग्रेवी कशी बुडोवन खावपाक सो तें घाल मागीर DIY तिचे बिस्कीट हाडली हायड एंड सीक आनी चाव सो आतां तेचे सकाळी मेळलें तेजे उपरांत कांय शूट करूं ना आतां हें करता आतां जाले 5:30 ब्रेड मेनयला आनी डॅडी गेला हाडपा ब्रेड म्हाका वयता मागीर ब्रेड हाडपा ना हाजू आनी आतां थंय बसलेलें आनी आयज तो न्हू कंप्लिटली न्हू रोज फुलोला दाखयता सो तो रोज फुलोला आनी आतां हांव च्या पिला म्हाका न्हू हायड एंड सीक बिस्कीट खावपाक मोन येयलोलें सो डॅडी धाडलो पोसऱ्यार आनी हाडूंक लायलें कित्याक हे दिसांनी हांव खूंय भायर सरोंक ना न्हू सांगलो तुमकां पयलीं पावस पडले उपरांत हांव भायर सरपाक उणें म्हणून मागेलें सो डॅडी पोसऱ्यार वचोन घेवन येयलो बिस्कीट म्हाका आनी आतां च्या पिला आनी 2 हाडवल्यो एक हायल्या आनी एक हिचोय हा सो जे बाबागे फोटो बाबाक घेवन गेलो दिसता ते केदोळ्ळो जस्ट 4 months काय 5 monthsचो आहलोलो आगाश घालून सारको व्हडलो दिसता बाबागे फोटो आनी आतां हांय बसलें आरकार गेला दिसता अच्छा येयलो आवाज येता तो तेका सो आतां म्हणलें ब्लॉगूय कमेंट्स करतलें मोदें कांय ब्लॉग करूं ना कित्याक हांव बिजी आहलोलें मागीर रिल्सां करपा आनी रिल्सांचेर घालपा कित्याक कांय ह्या चॅनलाचेर रिल्स चड घालतालें न्हू ग्लॅम गर्लाचेर हांव रिल्स घालूंक पावना आहलोलें म्हणल्यार लायफ स्टोरीचेर घालता हांव ग्लॅम गर्लाचेर घालूंक पावना आहलो सो चिंतिलें ना तूं सारकी कोत जाल्यार सारकें जावपा जाय तें सो तेंच घेवन आहलोलें हांव म्हाजी कामू कोत्तालें हांव सारकें बसोन आनी थंय पोदेर येयलो आनी ते कीड येताय आतां पावस कमी जालो न्हू ते गोडकान येताय भितर म्हाका हें जाता सारकें ती गोडकानी लागोन आनी आतां हांव सान मारता कित्याक बाबान न्हू सगळें बाब हेटालो कडी लिव्स पानूय दिलो तेका कडी लिव्साची सो ते घेवन तो हेटालो आतां हेळ्ळा आनी
आणि ती आज सगळी घरा जाले सो आज सांजमा आतां. आणि येस यूट्यूब फॅमिली मेंबरा एक मेसेज येयलो म्हाका, थँक्यू डियर, गॉड ब्लेस यू. येस तू सांगला तशें केलां हांवें. ओके आणि ट्रायंग टू मूव फॉरवर्ड, बट चोया कशें कितें जाता तें कशें ना तें पळोवया मुखार. आनी चोयता मेळटा तुमकां माशेरान. मातशें आयज न्हू ग्लॅम गला शूट आहलो, आयज ग्लॅम गला भायर न्हू रिल्स गेले, फकत 2 रिल्स घायले हांवें बॅक टू बॅक वराचे भितर. शूट करूं ना, काल हांवें ब्रेक घेयलो न्हू, सो शूट कांय करूं ना ग्लॅम गला. सो आतां एक ग्लॅम गला शूटूय कंप्लीट करता, सो देर हाल्या ब्लॉग येवपा तुमकां. सो ह्याच टायम पिड्यार करची न्हू. सो मामी गेलोली ब्रेड घेवपा, आतां डॅडी गेलो न्हू ब्रेड हाडपा, सो ती तेकोण वाटे दितली. आनी हॅपी फीस्ट टू ईच एंड एवरीबडी. आयज सेंट एंटनी फीस्ट सॅटर्डे आयज, आनी आयज फेस्त 7 आंतोनीचें. सगल्यांची मागलेली चिंतलेली कामां जाल्या पुरो, आनी सगळे देवान सगल्यांक दिल्या पुरो मागता ते. ओके आनी आतां हांव ग्लॅम गला शूट कोता, आनी हो व्लॉग न्हू हांव हिंगा एड कोता, कित्याक आयज 8 व्लॉग मागीर कितें येतलो म्हाका कांय येवपा ना न्हू तुमकां 8 व्लॉग तुमकां, तेका लागून आयज हांव व्लॉग हिंगा काबार कोता. सिंपल व्लॉग आहा, व्हडलें कांय व्हडलें ताम जाम बी कांय ना, सिंपल आहा. हेजो डे तुमचे कडेन शेअर केला हांवें, सो तेका लागून. ओके मेळटा तुमकां हाल्याच्या व्लॉगां. टील देन बाय.